केप्यां दत्ताच्या देवळांत चोरी जाली। चोरांनी फंडपेटी फोडून भितरले पयशे फारायले। शुक्रारा फांतोडेर 3 ते 4 मजगती ही चोरी जाल्ल्याचो अदमास आसा। चोरांनी फंडपेटी उबारून कुशावती न्हंयेचे देगेर व्हरून ती फोडली। फंडपेटयेंतले सुमार 40,000 रुपया चोरून व्हेल्ल्याचो अदमास आसा। हे विशीं पुलिशेन कागाळ करून उपरांत पुलिसांनी घडणुकेचो पंचनामो केलो। फुडलो तपास चालू आसा। चोरयेचो प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यान कैद जाला। राती आतां सकाळ फुडें आमकां भटजीन फोन केलो 5:30 सुमार कितें देवळांत चोरी जाली म्हणून। ती सकाळ फुडें 5:30 म्हणल्यार ती प्रदक्षिण काडपाक येता देवळांत। तेन्ना तिका दारां बी सगळीं फाटीं फुडलें मेन दार आसा तें ओपन दिश्टी पडलें म्हणून तिणी आपले रेगुलर जें दार आसा सायडीचें तें ओपन भितर वचत जाल्यार फंड भितर ना म्हणून तिणी आमकां सगळ्यांक कॉल केलो। फोन केलो आनी आमी सगळी कमिटी सगळीं आमचे महाजन सगळे हांगा आयले। पळयत जाल्यार तेणें फुडलें विंडो कट करून मेन दार एकटो विंडो कट करून भितर वचून मेन दार ओपन करून 3 जाण सीसीटीव्ही फुटेजीचेर कळटा 4 ते 3 जावन 57 मिनीट ते 4 जावन 15 मिनटां ह्या दरम्यान तेंच्यांनी काम केलें, चोरेचें काम केल्लें आसा आनी ती मेन दाराच्यान तेंच्यांनी उबारून व्हेल्ली आसा। उबारून तेंच्यांनी न्हंयची आमची कुला पोंदां व्हरून तेंच्यांनी ती फोडिल्ली। फोडून हे पयशे घेवन गेले। पुलीस येवन पंचनामो बी करून घेवन गेल्ले आसा आनी आतां फुडली तेंची फॉर्मेलिटी चालू आसा।